रेंव काडिल्ल्यान न्हंयो आनी तांच्या देगेक आशिल्ल्या पर्यावरणाचेर कितें परिणाम जाला हाची जाप हायकोर्टान गोंय सरकाराकडे मागल्या। सँड मायनिंगाचो न्हंयांच्या तळाचेर कितें परिणाम जाला ते सोदूंक न्हंयांच्या तळाचो अभ्यास करचो पडटलो। सरकार त्या गजालीक तयार आसा काय म्हण हायकोर्टान विचारला। बेकायदेशीर रेंव काडप बंद जावंक जाय म्हूण फेडरेशन ऑफ रेनबो हायकोर्टात गेल्यात। ही जनहित याचिका हातांत घेतना कोर्टान गोंय सरकाराक कांय प्रश्न विचारले ते अशे। लीज वाठारांत रेंवेचे वर्सुकी स्खलन दाखोवपी अभ्यासावेल्यान येवजण तयार करूं येता काय ना आनी शक्य आसल्यार ही येवजण कितल्या वेळा भितर तयार जातली। न्हंयांच्या तळाचो अभ्यास करूंक राज्य तयार आसा काय कितें। रेंव काडिल्ल्यान न्हंयांच्या तळांचेर, बफर झोनांचेर, न्हंयांच्या धडांचेर, बांदांचेर, झऱ्यांचेर कितें परिणाम जातलो हाचो अभ्यास जातलो काय कितें। अभ्यास करपाचो जाल्यार कितलो वेळ लागतलो। रेंव काडिल्ल्यान न्हंयांच्या पर्यावरणाचेर जावपी परिणामांचेर राज्य जैव विविधता मंडळ न्हंयांच्या पर्यावरणाचेर नेमान परीक्षण करता काय कितें। रेंव काडपाक वापरपी बोटींची नोंदणी आनी इन्स्पेक्शन जाला काय कितें। रेंव काडपाची पद्दत आनी रेंव काडूंक वापरतात त्या व्हड्यांचें निरीक्षण जाता काय कितें। जाता जाल्यार ताची म्हायती खंय। कोर्टान केस 31 जुलयाक दवरल्या। ते पयलीं सरकाराक कोर्टाक जाप दिवची पडटली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। IPBन 3 नव्या प्रकल्पांक मंजुरी दिल्या। ह्या प्रकल्पांत वट्ट 385 कोटींची गुंतवणूक जातली, तशेंच 540 जाणांक नोकऱ्यो मेळटल्यो। IPB मरिना प्रोजेक्टाचेरय रिव्ह्यू घेतात। कन्सल्टंट KPMG स्टडी करता। तांचो रिपोर्ट आयल्या उपरांतच फायनल डिसिजन जातलें। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या अध्यक्षतेखाला IPBची 20वी मिटींग जाली। मिटींगेंत 3 नव्या प्रकल्पांक मंजुरी मेळ्ळ्या। पयलो प्रकल्प हायस्पीड आनी पेट्रोल बोटींचो, हाका 20 कोटी खर्च येतलो। दुसरो प्रकल्प 45 कोटींचो। दोनूय प्रकल्प तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेटींत जातले। ह्या दोनूय प्रकल्पांत मेळून 125 जाणांक नोकऱ्यो तयार जातल्यो। तिसरो प्रकल्प युनिकॅम लॅबोरेटरीचो, हो लाटंबारचे जातलो। हातूंत 320 कोटींची गुंतवणूक जातली आनी 415 जाणांक नोकऱ्यो तयार जातल्यो। IPBन सगळ्या प्रकल्पांचो नियाळ घेतलो। 44 पूर्ण जाल्यात। 39 प्रकल्पांचें काम चालू आसा। डिपार्टमेंटल क्लियरन्सा खातीर 28 आडकल्यात। इन्व्हेस्टर नॉन कंप्लायन्सा खातीर 14 उरल्यात। 20 प्रकल्प रेड कॅटेगरींत आसा आनी 24 प्रकल्प फाटीं घेतल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार। कुडचड्या पुलीस स्टेशना लागीं जाल्ल्या खुनाचो सोद घेवप निमण्या पावंड्यार पावला। 55 वर्सांची बायल सुकोरीन ट्रावासोच्या खून केला म्हूण पुलिसांक करमळे किल्लपाल दाबाळेंतल्या श्याम देवीदासाचेर दुबाव आसा। ताचो फोटो पळोवन सुकोरिनाच्या चलयेन आयडेंटिफाय केला। गोंया बरोबरच गोंया भायरय ताचो सोद घेवप चालू आसा। आमचे जे रिलेटिव्ह पळयले, खंय खंय रावतालो, खंय खंय काम करतालो, ते सगळे प्लेसी गोंयभर आमी सोदून काडल्यो। आनी हो पयलीं क्रिमिनल लिस्ट आहा 2003 तेजी चोरीची केस आहा पुणे पुलीस स्टेशनार। तो रिकॉर्ड आमी कलेक्ट केलो। थिंगा आमकां फोटोग्राफ्स मेळ्ळे, ते कलेक्ट केले। त्या नंतर आमकां तेजो फोटो मेळपाक मुश्कील, तेजे कडेन मोबायल ना। तेन्ना आमी कांय अशें सोदता आमकां तेजो फोटोग्राफ कोणाचे बड्डे गेलो म्हूण कळ्ळो आनी थिंगा सान फोटोग्राफ कलेक्ट केलो। तेन्ना तो फोटोग्राफाचेर ते आयडेंटिफाय जालो तो। तेजे चेडवान आयडेंटिफाय केलो, डिसिजाच्या चेडवान आयडेंटिफाय केलो आनी काही मनीस जे पळयले ताका नांवान परफेक्टली नांवान वळखताले। तो घरांतल्यान भायर सरतना पळयल्लो अशें आमचे कडेन काही विटनेस आहा। हांव पर्सनली गोंयाच्या भायर वचून येयलो, थिंगा मेळटलो म्हणून तो मेळोना म्हाका। परते हाची टीम आज गेला आमची। तेजी काही अशे हिडन प्लेसीस आहा आवटसायड गोवा, त्यो व्हेरीफाय करपाक आनी चडांत चड बेगीन आमी ताका धरतले। आनी आमकां मुश्कील कितें जाला, तेजे मोबायल घेवन भोंवना आनी ताजे कोणूच फ्रेंड ना। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।